विसह तुमकां येवकार. गुडलेर केसीत सीबीआयचो तपास अधिकारी आनी वकील दोगूय जाण कोर्टात आयले नाशिल्ल्यान सगळे जाण घुस्पले. ड्रग नेक्सस प्रकरणातली ही म्हत्वाची केस. शुक्रारा ताची सुनावणी आशिल्ली. सीबीआय ह्या केसीत कितें तरी गुंडिलसावा करपाक सोदता असो आरोप काशीनाथ शेटयेन केला. पुलीस ड्रग माफिया नेक्सस केसींत बरीच गुड्डुलसांवां चल्ल्यात असो दावो गुडलराच्या केशीत हस्तक्षेप अर्ज घाल्ल्या काशीनाथ शेटयेन केला. शेटयेन पणजेच्या खासा कोर्टांत केल्ले एके कागाळीत असो आरोप केला. हे कागाळीत म्हणला ते प्रमाण सीबीआयचो तपास अधिकारी दामले आनी सरकारी वकील कार्लोस फेरेरा एकठांय जावन विरोध करिनासतना भितरले भितर गुडलराक जामीन मेळोवन दिवपाक सोदतात. ह्या हस्तक्षेप अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी आशिल्ली. मात अजाप म्हणल्यार हे सुनावणेक सरकारी वकील आनी सीबीआयचो तपास अधिकारी दोगूय आयलेच ना. हाका लागूनच हस्तक्षेप अर्जदार काशीनाथ शेटयेन स्वताच युक्तिवाद केलो. आतां खासा कोर्टांत गुडलराच्या जामीन अर्जाचेर येता त्या शेनवारा निकाल दितले. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय. पाटो प्लाझा वाठारांतलो कोयराविलो प्रकल्प सोमारच्यान बंद करपाचो निर्णय शुक्रारा मुख्य सचिवा वांगडा जाल्ल्या बसकेंत घेतलो. हिरा पेट्रोल पंपा लागची सुवात ताब्यात घेवन थंय कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाची नवी येवजण आतां महापालिकेन आंखल्या. पाटो प्लाझा वाठारांतल्या कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर शुक्रारा मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तवान एक बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक विरोधी पक्ष मुखेली मनोहर पर्रीकार, पणजेचे महापौर यतीन पारेख आनी नगरसेवक आशिल्ले. पाटो प्लाझा वाठारांत कोयर उडोवपाचें बेगोबेग बंद करचें अशी मागणी मनोहर पर्रीकारान ह्या बसकेंत केली. महापालिकेन ती मानून घेतली. फाल्यांच्यान पाट्यार कोयर उडोवचें ना अशें पर्रीकारान बसके उपरांत सांगलें. कितें सोल्युशन जालां तें आत्तां सांगूंक शकना. सोल्युशन इज इन द वे. लेट इट क्रिस्टलायज देन वील टेल यू. बट वी आर वर्किंग आउट सम. सांगून सगळ्यो गजाली जाता रे, करच्यो पडटा न्ही. ते करप चालू आहा न्ही, ते जावनी न्ही, मागीर सांगता. आयज राती इज द लास्ट. फाल्यांच्यान बंद. फाल्यांच्यान पाट्यार कोयर उडोवचें ना अशें मनोहर पर्रीकारान सांगलें. जाल्यार कोयर उडोवपाचें सोमाराच्यान बंद करतले अशें महापौर यतीन पारेख म्हणटा. We have arrived that we have decided that we have got various other composting units. So we'll try to segregate in different composting units. But maybe from Monday. I cannot assure you from today. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर कदंब बस स्टँडाक लागून आशिल्ल्या हिरा पेट्रोल पंपा लागची जमीन महापालिका ताब्यात घेवपाची आसा. ही जमीन ताब्यात घेतकीर कोयराचो प्रस्न कायमचो सुट्टलो अशी आस्त मनोहर पर्रीकारान उक्तायली. ती जमीन आसा पळय तेजी फाटली हिरा पेट्रोल पंप ती एक्वायर ते करता, ते फास्ट करपाचें थारलां. सेकंडली मशीन्स विथीन 30 to 40 days इज दे आर एन्श्युरिंग दॅट द मशीन्स कम. सो टेम्पररी प्रॉब्लम वील बी सॉल्व आफ्टर मशीन कम्स. Permanent solution will be solved after that Hira petrol pump site comes and they get acquired. So everything is a time bomb. मनोहर पर्रीकार आनी महापौर यतीन पारेखाचें म्हणणें आयकल्यार सोमारच्यान पाटो वाठारांतल्या कोयराचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें म्हणूं येता. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. गोंयांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगाची चवकशी करपी शहा आयोगाचे ज्येष्ठ अधिकारी UV सिंगाक विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार शुक्रारा सकाळी मेळ्ळो. 2 बॅगां भरून डॉक्युमेंट घेवन पर्रीकार सर्कीट हाऊसांत गेल्लो. गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंग कशें चलत आयलां हाची पुराय म्हायती पर्रीकारान आयोगा मेरेन पावयल्या. गोंयांतल्या बेकायदा मायनिंग प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर न्यायमुर्ती शहा आयोगाचे अधिकारी परतून गोंयांत आयल्यात. खणीक भेट दिवन तांणी प्रत्यक्ष पळोवणी केल्या. त्या भायर गोंय सरकारच्या कांय अधिकाऱ्यां कडल्यान बेकायदा खणी विशीं खोलायन म्हायती घेतल्या. विरोधी पक्ष मुखेली मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा सकाळीं आयोगाचे एक वरिश्ठ अधिकारी UV सिंगाक मेळोवन ताका बेकायदा खणी विशींची सगळीं कागदां दाखयलीं. 2 बॅगो भरून ही कागदां आसात. बेकायदा खण धंदो कसो चलता ताची बारीकसाणीन म्हायती सिंगाक दिली. नाही, मेजर पॉयंट जे आसा ते हे इल्लिगल मायनिंग काडल्यामुळे जो एक कंप्लीट कॅवोज ट्रान्सपोर्टेशनचो चल्ला सगळे कडेन आनी ज्या मायनिंगची कॅपॅसिटी इतलीशी आहा थंयच्यान ह्यूज क्वॉन्टिटी काडलेले आहा ताजें इन्वेस्टिगेशन करून ताणें रिपोर्ट दिवचो. स्पेसिफीक सबमिशन करून हांवें फक्त ताका कशा पद्दतीची मॅथडॉलॉजी यूज केली वता इल्लिगॅलिटी करपाक. फॉर एग्जाम्पल, वन मॅथडॉलॉजी वीच आय हॅव रिसेंटली कम टू माय नॉलेज ऑल्सो आफ्टर PSC इज बायींग ऑफ रॉयल्टी चलन्स. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार.
दाबोळे धुक्याक लागून शुक्रारा सकाळी विमानांचे वेळापत्रक मातशें हाल्लें. सकाळी दुबय, मुंबय, दिल्ली आनी बेंगळुरासान यो वचप करपी विमानां 15 ते 20 मिनटां उसरां सुटलीं. फाटले 2-3 दीस जाले धुकें पडपाक लागला. शुक्रारा सकाळी हे धुकें दाबोळे देवपी 5 विमानांक बादले. विमानतळावेल्या STC कडच्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण धुक्याक लागून विमानांक 15 ते 20 मिनटां उशीर जालो. सकाळी 6:30 सावन 7:30-8 मेरेन देवपी फ्लायटींक हो त्रास जालो. दुबय, मुंबय, बंगळूर आनी दिल्लीच्यो फ्लायटी सुमार 15-20 मिनटां उसरां सुटल्यो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.